रोवन आणि प्रेसी ड्रिवल लँड्रा आपल्या 5व्या जन्मसंदर्भी तिची आवय बापे उइश्का फ्लाविया डिसोजा आपल्या जन्मसंदर्भी ग्लॅडसन ओलिव्हिया लूक 18व्या जन्मसंदर्भी ओस्वाल्ड आणि फिलोमिना ಈ ಉಯಿಶ್ಕ ಫ್ಲಾವಿಯಾ ಡಿಸೋಜಾ ಸಂದರ್ಭ मिस्तात फिलोमिना पायसाच्या बर्थडे संदर्भी तिची भुरगी अर्गामिसा प्रेसी डिसोजा संतोष डिसोजा रश्मी डिसोजा पूजा जालन काल्विन कॅस्लिनो मोनिका सोलंकी लॉयड रोड्रिगस बस्टविया फर्नांडिस जियाना रोड्रिगस टायरन स्टेफन डिसिल्वा विराजपेट फ्रांसिस डिकुन्नानी कुटुंब रेफिनी शार्लेट डायस ॲग्नेस मस्करनेस मेल्रिक आणि अशुंत फर्नांडिस बळकाची स्वर्गामीस फिलोमिना बरेटो बळकाची स्वर्गामीस जसिंता रबेलो आणि कुटुंब प्रत्येकीರದ बसत मिळतात ज्योती सेरावो बऱ्या बलाकी खातीर मिळतात क्लेंतम अल्मेडा बऱ्या प्रत्येकीರದ बसत मिळतात ॲग्नेस मस्करनेस हिच्या सेफ डिलिव्हरी खातीर मिळतात रोशन डिसोजा नायनाड प्रत्येकीमध्ये बसवतो फ्रान्सिस आणि जानेट कुटुंब प्रत्येकीमध्ये बसवतो डेसी रोझारियो केरळा प्रत्येकीमध्ये बसवतो पास्कल मार्सलिन मार्टिन पिंटो आणि फ्लोरेन मस्करनेस यांच्या आत्म्याक हेलन सिक्वेर आणि कुटुंब कुटुंब सरलेसर संध्या बसवत आयडा डिसोजा आणि कुटुंब मेरी डायसच्या आत्म्याक पॉल डिसोजा आणि कुटुंब फिलोमिना मिनर्चिस अच्या आत्म्याक ॲग्नेस मस्करनेस हिलरी लोबो अच्या आत्म्याक नवीन लोबो अँटनी रिचर्ड पिंटो अच्या आत्म्याक राजेश मिनेजिस आणि कुटुंब कुटुंब सरले सर संध्या पासवतो सेवरिन फर्नांडिस कुटुंब सरले सर संध्या पासवतो लिल्ली मेरी रोड्रिगस पीटर पिरेरा अच्या आत्म्याक लिल्ली पिरेरा आणि कुटुंब मेरी डिमेल्लो अच्या आत्म्याक सेलिन आंद्रादे पीटर डिसोजा अच्या आत्म्याक पौलिन डिसोजा पीटर डिसोजा अच्या आत्म्याक मॉली पिंटो पीटर आणि ग्रेसी पिंटो अच्या आत्म्यांक मॉली पिंटो हेलन जॉन फिलिप वॉस आणि मथायस डेसा अंच्या आत्म्याक प्रेसिल्ला वॉस कुटुंब सरले सर संध्या पासवत रोहन आणि प्रेसी हिलरीनी हेवजिन लोबो अंच्या आत्म्याक लॅन्सी आणि शार्लेट लोबो कुटुंब सरले सर संध्या पासवतो अरविंद डिसोजा मार्सेल आणि एलिसा अंच्या आत्म्याक उषा डिमेल्लो मौरिस मॅग्दलेन लिडविन रेबेल्लो आणि शानन मोंतेरो यांच्या आत्म्याक पीटर सिक्वेर आणि कुटुंब प्रत्येकीರದ खातीर मिळतात मेबल आंद्रादे अर्गामिस मेबल आंद्रादे अंटोनियो पिंटो यांच्या आत्म्याक ओविन आणि लिडिया पिंटो तशेंच डिसोजा कुटुंबांत सरल्या सर संध्या पासवतो ओविन आणि लिडिया पिंटो Daikru biravia Sentosa ulasa diwashikasa berikan betul Bapa landiran surga bukti menangkan kekasan kutmas pilihan mematuji serta sentusan gaikan tertuji ikon kasihkan jingit kita catur bawatan jingit jauhnya ketrika sasni jingit timur puratan sentosa ulasan dikasih kasa berikan betul Bapa landiran surga bukti mana kekasan kutmas pilihan mematuji serta sentosa gaikan मोगचनो ये मिसचे बलिदाना में सुरू करिया बापाचे
पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. आज आमी जेजू बाळकाक मान करूंक ताची ससाय मागूंक हांगासर सांगात जमल्या. आयच्या मिसाची वाचपां आमकां सांगतात, देव जावन आसा मोग, आमचो तो मोग करता, आमकां तो बक्षिता, तो जावन आसा खाकुळदार. आमी त्याच देवाची भुरगीं देखून असली शेगून आमच्या जिवितांत ती आसा करूंक देवा कडची कृपा आनी आदार मागया. केल्ल्या पथकांची दुबदन देवा कडचें बक्षाने मागून आमची काळजां नितळ करया. हांव पत्की सोपदेदरा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्या उसा संता मनान चिंतून तोंडां उसरून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसून बगेवन सदांच आमकां मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या श्रेष्ठ देवा लागीं विनाधिकारांत म्हणून प्रार्थना मागता. सपदेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. प्रितीच्या बापा, जेजूच्या भोव पवित्र नांवाक आमी मान दितना आनी ह्या नांवान तुवें आमची सोडून केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता. ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकोन दादोशी जावंक आनी सरकार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयलेलें ह्या संतोशाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुमे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सांत पावलून फिलिपिगरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणींनो, आमी जाल्यार खरे सुनातेची परजां देवाच्या आत्म्यान स्तुती करतली भायल्या विधी नियमाचेर पातये न्हेसून जेजू क्रिस्ता थंय अभिमान भोगतली. म्हाका तसल्या विधी नियमाचेर विश्वास दवरूंक फावो ती सबब ना म्हूण न्हय. हेर कोणूय भायल्या विधी नियमाचेर विश्वास दवरूंक आपणाक कारण आसा म्हूण चिंता जाल्यार ताचे प्रास चड हक्क म्हाका आसा. हांव जल्मून 8 दिसांचो आसतना म्हाका सुनत केल्ली. इस्रायल कुळयेन बेजमीच्या घरान आसो हांव. हेब्रेवाक जल्मल्लो हेब्रेव. नियमशास्त्र सांबाळच्यान हांव एक फारिजेव. धार्मीक उर्बेक लागून पवित्र सभेक दग दिल्लो मनीस. नियमशास्त्राचे कायदे पाळच्यान अपेक्षा पावीन सालिसो. पूण आदीं म्हाका फायद्याचें म्हूण चिंतिल्लें सगळें आतां क्रिस्ता पसत हांवें लुकसाण म्हूण लेखलां. कित्याक जेजू क्रिस्ताक म्हज्या सुम्याचे वळखीच्या अत्युत्तम फायद्याक सरी केल्यार सकडी एक लुकसाण म्हूण हांव लेखतां. देवाचें उतर हें,
पूरक सुतेल्याची कळसा संतोष बरीचा दिसान दीस सर्वीस पुरा तुका दिन वाजता तुझी स्तुती करता सदांकाळ तुझ्या नावाची वोडवी गाता ताच्या पवित्र नावांतय अभिमान बोगा सर्वीस पोरांक सोदतेल्यांची कालसां संतोष बरीचा सर्वीस पूरक सुतेल्याची कळसा संतोष बरीचा हर एक पिळगी मुखले पिळगेक तुझी कृत्या परगट करतेली वै तुझी अद्भुत कार्या वर्णितेली तुझी पदवी आणि महिमा पसरतेली तुझी महत् कार्या सर्वीस पूरक सुतेल्याची कळसा संतोष बरीचा सर्वीस पूरक सुतेल्याची कळसा संतोष बरीचा Alleluia, 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 alleluia. Vutar तुझे सोन्या मुझा विश्वासांती मुझे जाते विचित मुक्त सो धन्या देवा प्रेरणी मुझे जीने हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमची सोवे आसो तुमच्या सोबे आसो लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसोम्या. आतां सबार सुका घराणी पातकी जेजूची शिकून आयकूंक ताचे सरशी वेताले. हें पळोवन फारिसेव आनी शास्त्री आपणा इतल्याक अशें पुरपुरूंक लागले. हो मनीस पातक्यांक घेता आनी तांचे संगाता जेवंकी जेवता. ह्या संदर्भार जेजून तांकां ही ओपार सांगली. तुमचे मदें कोण तो आपणाक असलेल्या 100 बोकड्यांतलो एक सुकून वचो जाल्यार बाकीचे 99 अरण्यांत सोन्नू सुकून गेल्ल्या बोकड्याक तो मेळासर सोदून वचोचो ना. तो मेळटस संतोषोन ताका आपल्या कांदार घालून तो घरा हाडटा. आपल्या इश्टांक आनी शेजाऱ्यांक आपोवन तो म्हणटा म्हजे संगाता संतोष पावा कित्याक म्हजो सुकून गेल्लो बोकरो म्हाका मेळ्ळो. हांव तुमकां सांगता पाश्चातापाची गरज नातल्या 99 नितिवंतां प्रास पाश्चाताप बघून जिणी बदलल्या एक पातक्याचेर सर्गी चड संतोष जातलो. तशेंच कोण ती स्त्री आपणा लागीं असलेल्या 10 नाण्यांतलें एक भायर पडत जाल्यार दिवो पेटोवन घराक सारण मारून ते मेळसर 17 सोदिना जायत. ते मेळटस आपल्या इश्टिण्यांक आनी शेजारण्यांक आपोवन ती म्हणटा म्हजे संगता संतोष पावा कित्याक
भायर पडलें नाणें म्हाका मेळ्ळां. तशेंच हांव तुमकां सांगतां, 5 करोडूंनी बदललेल्या एक पत्क्या विशांत सर्गी देवाचे दूत संतोष पावतले. देवाचे उतर हे वाकडी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, सान लुकाच्या 15व्या अध्यायांत ताका म्हणटात वांजेल असो वांजेल, कित्याक त्या अध्यायांत 3 ओपारी आमकां आयकूंक मेळटात. त्यो तिनूय ओपारी जेजूच्या मोगा विशयंत, ताच्या बुकसाण्या विशयंत आनी ताच्या काकुळती विशयंत आमकां शिकोवन दितात. त्या 3 ओपाऱ्यां पैकी 2 ओपारी आज आयच्या वांजेलांत आमी आयकल्यो. पयलें सुकोवन गेल्लो बोकरो आनी दुसरें भायर पडलें नाणें. सुकोवन गेल्लो बोकरो जेजूच्या काळार बँकां नातल्लीं तांचे पयशे दवरूंक, कारखाने नातल्ले आनी तशेंच तांचो दुडू आस्ती वयर घालून आस्त काणयोन ते पुंजावन दवरची ती रिवाज नातल्ली. तांचे आस्त बदीक जावन आसलें गोरवां, बोकरे, गाडवां, घोडे असले मनजाती तांचे आस्त बदीक जावन आसलें. आयच्या वांजेलांत जेजू सांगता 1,100,000 बोकरे आसले, तांतलो एकलो भायर पडत जाल्यार तो उरल्या 99 सांडतात आनी त्या सुकोवन गेल्ल्या एका बोकऱ्याक सोदून मेळटा. कशें तो बोकरो भायर पडटा? स्वावेग जावन एक गवळी आपणाच्या बोकऱ्यां खातीर खंयसर तण आसा गी थंयसर आमून व्हरता. स्वाभावीक जावन तें तण आसचें एका गुड्याच्या देगेक नातल्यार खाणटे जडां आशिल्ले कडेन. आनी थोडे फावटी हे बोकरे थंय वेतात आनी गुड्याच्या देगेक पडून कणयेक पडटात, तांकां वयर येवंक जायना. थोडे खाणट्याच्या बोल्याक शिरकतात, तांकां भायर येवंक जायना. असल्या संदर्भार एक बरो गवळी ते बोकरे आपणाचेच जाल्यार उरल्यांक सांडून तो ताका सोदून मेळटा. आनी सोदून जाल्ले क्षण कितें तो करता? ताका मान दांडयना, तो संतोष भोगता, त्या बोकऱ्याक आपणाच्या खांद्यार घालता आनीक संतोषान तो फाटीं येता आनी ताका हिंडांत सोडता. हांगा आमी परतून उडास दवरी जाय. गवळी सांडून गेल्ल्या बोकऱ्याक सोदून मेळटा. देवाचे सैमी तशेंच जावन आसा. आमी सगळ्यांनी बाचाव जाय. आमी सगळ्यांनी देवाच्या भुरग्यां बरीच जिये जाय आनीक देवाच्याच शेगुणांनी आमी बरो जाय म्हणून देवाची आशा जावन आसा. जायते फावटी मनशापणांत आमी सूख करता, पातळ करता, देवादावन पयस वता जाल्यार देव आमकां सांडिना. आनी दुसऱ्या ओपारींत आमी पळयता एक स्त्री, तिचे कडेन दान आनी आसात, तांते एक भायर पडलें, म्हाका णव पुरो म्हणून बोगस रावना, ती वात पेटोवन सत्ता खंयसर म्हजें नाणें पडलां गे म्हणून. एक नाणें म्हळ्यार एक शेकल म्हळ्यार जेजूच्या काळार शेकल इस्रायलाचे पयशे. एक शेकल म्हळ्यार सडने एका दिसाची कूल. एका दिसाची कूल आपणात ना म्हणटा आसतना तिका सड हुस्को देखून ती सोदता. मेळ्ळे लेक्षण ती संतोष पावता आनी तिच्या इश्टिणीक सांगता म्हाका तें नाणें मेळ्ळें. केदो व्हरतो संतोष. मोगाच्या भाव भयणीनो, ही ओपार आमी ओपारे विशयंत नियाळ करतना आमच्याच जिवितांत आमच्याच कुटुंबांनी कितें घडटा? म्हजो दादलो सोरोप येता, आल्कोहॉलीक, एक दीस तो सोडटा पियोने आनी घरा टायमार वेता, बायलेची भुरग्यांची ती जतन घेता.
तर त्या कुटुंबाक संतोष बगनांगी व्हरतो संतोष. जर तर तुजो भुरगो तो ड्रग एडिक्टाक पडून तो ताचें जिवीत विबाड करता आसतना तुका कितें भोगता? दूख भोगता. तूं कितें करताय? कितें म्हजे वरवीं करूंक जाता गे तें सकट करताय आनी तो परिवर्तन जाताना ताचें जिवीत बदलिताना तुकाय संतोष भोगता. तशेंच घडटा सर्गींच्या राजांत एक पातकी मनीस फाटी परतून देवा थंय मेता आसतना देखून जेजू सांगता आमचो देव जावन आसा मोगाचो जेजू, बोगसानेचो जेजू, आमचो जेजू जावन आसा खाकुळदार. देखून आमी भियोवचें न्ही, आमी सुकून पडल्यार भियोवचें न्ही, आमी ताचे सशीन धैर्यान पाठिंब्याचें आनी तो आमकां पोटलून धरून आमकां स्वागत करता. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, अशें परिवर्तन आमच्या जिवितांत खाली भायल्यान केल्यार मात्र पावना, आमच्या जिविता भितर ती परिवर्तन जायचें. देखून सांपावलो पयल्या वचपान तो सांगता खाली भायल्यान मात्र आमचें जिवीत बदलना, भितरल्यान आमी बदल नातल्यार आमकां सोडवून ना. जर तर भायल्या संगतीचेर आमची सोडवून वंदून आसा जाल्यार हांव सांताचो सांत जावन आसा. कित्याक हांव बेंजामीन कुळयेंत जल्मलो, ती प्युअर कुळी ती जावन आसली आनी म्हजे आवय बापाय परिजव जावन आसले आनी 8 दिसाचो भुरगो हांव आसतना म्हाका सुन्नत केल्लें, सर्कमसिशन. ताच्या उपरांत म्हाका देव बिरांतीन देवाच्या भक्तीन म्हाका वाडयल्लें आनी उंच शिकपा खातीर समर्थीच्या शिकपा खातीर म्हाका जेरुसलेमाक म्हज्या आवय बापायन धाडिल्लें. आनी देवाचो इतलो मोग आनी हुस्को म्हाका आसलो गी, देखून त्याच स्पिरितान सकट क्रिस्तांवांक नाच करच्या खातीर हांव दमास्काक गेल्लो. आनी थंयसर कितें घडलें आमी जाणाव. तो जेजूक भेटता आनी ताचें जिवीत बदलता. एक फावटी ताचें जिवीत बदललेंच आज तो सांगता, सांपावलो सांगता सकट व्यर्थ जावन आसा. जर तर देवाची वळख आमकां नावा, देवाची सळवळ म्हजे थंय ना, देवाक हांवें पारखूं ना, देवाचो संबंद हांवें घट करूं ना, सकट व्यर्थ जावन आसा. देखून खाली भायल्या संगतीचेर मात आमची समर्थ आमी जिवची न्हय, बगार आमच्या जिवितांत आमच्या आत्मीक जिवितांत एक परिवर्तन जायचें. देवाचो खरो मोग आमच्या काळजांत रोंबो जाय. त्या दाडा मात्र आमी खरें देवाची भुरगीं जाता आनी ताचे दावन जायतें बेसांव आमकां मेळटा. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमी जेजूक मान करता आसतना ताचे शिगून आमचे थंय करून घेवया, आमी खरीं देवाची भुरगीं जावया. तसो जेजू आमकां ताच्या बेसांवांनी बरोवन दी. आमेन. Sumya tukari ukite ha zakari kemuje hata mota suru tuka adu yecha buntu daka suru dini tuja mukachi मुझे ये जीवन के लायके पावन पवित्र नरुद्र तुझा मुझे ये जीवन के लायके पावन पवित्र नरुद्र तुझा माता सो बेटो देखा स्वागत तुझे से विसम्या आजाओ लगता ये सम्या तुका दे किते हाँ साकारी मुझे आता बोटा सो तुका आडू लेता वुडो ताका सो तेने तुझा मुकाची. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदेदरा देव बापाक
मानता तसले जा म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकडे मिळमे आमचे अनेक विसर्गाच्या आदाबाक सर्वस्वर मानून घे. जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा, तुझ्या पुताच्या नांवान आमी मागता ते आमकां खरेपणी मेळटले म्हणून ताचेच उदार मोगान आमकां बसयलां. तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हणून आमी मागता. त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. आमचे काळजां उबारोया. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासोया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, स पदवीधरा आणि ससनाच्या देवा, स कडी आणि स थंय आमी तुका दिन वासून फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं दयेन ताका सोडयलय. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी तर महिमा वाकाणटात. तांचे संगती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गीन तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नांव येता ताका जय. सर्गीन तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरोवन सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसोन समर्पूंची. तेच बरी जेवण जातच ताणें कांस घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची कास, नव्या आनी ससनी कराराची हें रगत पातकांचे बोगसाने मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस मनशा बसो तें वारवतले. हे म्हज्या उडासाक करात. बाबा तसो गोड पोगोटोया. सुमया जेजू तुझे मरण आम्ही समारता. तुझे पुनः जीवन को आम्ही पकडता. तुझ्या येण्या सुम्याची आम्ही पत्रिका. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडुनीची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितमीचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गां बराबर
तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो भरोसो दवरून मेल्यांत ती आमच्या भाऊ भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पसजडेक मुखामळो पळोवंक फोबो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आमकां मरे देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत दोनमुता आनी सवकाळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाबो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सपदवेदार बापा सबंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडूनची आज्ञा मनान धरून जेजून आमकां शिकयलें तें मागणें परतून आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सका जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिसां तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडोवन दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गीचें बाग आनी आमच्या सोडूनरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशा नातेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर पतकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोनमुता मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पतकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय राजोर चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती आनी समाधान सदांच तुमचे सोमे आसो. माया मग सुगुर्द जावन एकामेका शांती दियात. देवाचे शिर्ये संसाराचे पाप करतले आमचे काकूट कर. देवाचे शिर्ये संसाराचे पाप करतले आमचे काकूट कर. देवाचे शिर्ये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. मोगाळ भाव भयणीनो वचोन आसा जेजू क्रिस्त आमकां भोगसूंचो, आमचे ते दयाळाय दाखोवचो आनी आमचो मोग करचो. देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शिडीच्या जिवनाक आपयल्ले आमी समेस्त बागी. सुम्या तुवें म्हजे बदलाचे म्हाका पावना, पूण तुज्या उतरांनी म्हाका भलायकी मेळटली. कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर्व वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजें तांव केदींच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन.
दिवच्या अज्ञाती आमच्या प्रकाश तुझो जिल्लेच्या पैना आमच्या भरवशा भाका काढो निवरा कृपेन तुझ्या सर्गेची वाट कृपेन तुझ्या सर्गेची वाट जिजू बोया गोम्या जिजू स्वाती बोया येकार संतूर बोया स्वागत 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 तुका जिजू बोया गोम्या जिजू स्वाती बोया येकार संतूर बोया स्वागत 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 तुका उभी राहूया. प्रार्थूया. सर्गीच्या बापा, तुवें मिजून काडलेल्या गोड्या भाग्यवंत सर्वेस्परा भाग्यवंत संतांच्या जिविताचो उंडो आमी मोडून सेवलो. ह्या खातीर तुका दिन वासून आमी जेजूच्या हिंडाच्यो शेडयो तुजे लागीं मागता. तुज्या पुताची ससनाच्या जिविताची उतरां घेवन विश्वासपणे ताचो पाटलाव करूंक आमकां करपा दी आनी आमच्या गोड्या बराबर सर्गेचें सूख भोगूंक आमकां फावय. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. थोड्यो कळोवन ह्या म्हयन्यांत आमी 2 मिसां चडयल्यांत ब्रेस्तारा दीस वट्टूक 7 मिसां आसात. ती ह्या बरी जावन आसात. 7 वरार 7:30 वरार आनी 10:30 वरार सकाळीं कोंकणी भाशेंत मिसां. दनपारां 1 वरार कोंकणी मीस, 5 वरार इंग्लीश, 6 वरार कोंकणी आनीक 7:30 वरार कन्नडा मीस आसतलें. ही खबर दुसऱ्यांकी तुमी कळयोवची. आज संजेर फाल्यां संजेर 5:30 वरार हांगासर आराधन आसतलें. प्रागाच्या बाळका जेजूचे नोवेन. मनशाच्या भुरग्या संगता रमसो म्हजो संतोष म्हणटा सुमी. जेजू मनशांचो ईस आमची येलो. तरांच्या गजांनी तो मनशा पावलो. पिडा गुणकन देवीक वयस म्हळें नांव ताका फावो जालें. नेनारा शिकेलो जेजू मिस्त्री म्हूण नांवाडलो. हातां ताच्या पवित्र बाळपणांत
मनशाक तांच्या सगळ्यांनी तो पावता. प्राग सुजेस बाळक म्हणटा कितलें चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. बाळका जेजूच्या पांयां तळे आमी आयल्या, ताचे वयर बर वसून ताचे वयर पातयेवन सर आमची तेसावां ताच्या समोर आमी दवरया. सांगाता मागया ए बागी वंचीच बाळका तुजी सर पत्री अजा पितारां उड्डापी केले आसता आनी तुजो पवित्र आत्मा दिवो कळलो आसता. तुका पातयेनी उलो मारतल्यांक सगळ्यांक देगिनायक आनी तुजे बेसावांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सगार जाता तुजी संवसारान जावं. आमचो दिसभर तूं ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्या मुक्षितांव तशें आमची पातकां बुगोस आनी आमकां तळान पडोवन दिव नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. नामान बरी कृपेन बरयले सोमी तुजे संगता श्री आमी तातूंत सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाची माया मा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. आनी आमच्या मदेंची येलो. नामान बरी कृपेन बरयले सोमी तुजे संगता श्री आमी तातूंत सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाची माया मा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. आनी आमच्या मदेंची येलो. नामान बरी कृपेन बरयले सोमी तुजे संगता श्री आमी तातूंत सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाची माया मा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. आनी आमच्या मदेंची येलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आदी तशें आतां सदांच श्रोता आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसाम घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जशें आदी तशें आतां सदांच श्रोता आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसाम घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जशें आदी तशें आतां सदांच श्रोता आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसाम घाल आनी आयक आमचे मागणे. सांगाता मागया ए अजापांच्या जेजू बाळका आमच्या बेसार कळसांचेर एका कुळद दिश्ट घाल म्हूण तुज्या मुखार सर पडून आमी मागता. तुजे बरी मोती मोरले मोवाळ काळीस आमची मागणी स्वीकारसून दी आनी इतलें आमची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमच्या वयले सब कश्ट निरासपण तुजी कुमोक आनी बसवून आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्यासमता आमी तुका वगोवच्या सदां सर्वदां. आमेन. बाळका जेजून केल्ल्या सर्व उपकारांक आमी अर्गां दिवया. बरो दीस ताणें आमकां फावो केला, बरी भलायकी आमकां दिल्या, सर्व बेसांनी ताणें आमकां नेटयलां. ह्या सर्व उपकारांक व्हडा उमेदीन सांगाता म्हणया हे बोदार बाळो जेजू तुज्या मुखार आमी सर पडटा. तुवें आमकां दया केले येदोड उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटूंक आमी आयल्या. तुजी काकुळती आमी वर न्हेतल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या बचावाच्या मारिफात तुजे भक्त सगळ्यांक विस्तारून दी. सगळ्यांक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी खडांतली दैवीक मजल सोडून दीत. सब स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमेन. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे रावो आनी तुमचें संरक्षण करून तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद घालो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट बरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या समेत जियेतान राज करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सोपदीदार देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर ताची आशिर्वादां वतूं. आमेन. ओ सुनिया क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची ओडकार. जेजू बाळका मोरी सारका ओ सुंदर सोबीत माता बाळकून दवो पाताका सुखाता दुःखाता
तुझे ना कोण दुसरो विसरता येशू तुझा मुसो आसरो तुरा रावचीजू तुझे ना कोण दुसरो मुखार पुत्रा सोवे अखबार बरी आशीर्वादी भगवान कुर्साचे कुरवे नेवर आमकां आमचे देवा आमच्या अंधस्मरणांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.